Page 102 G10. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. देव बरो दीस दिवं तुमकां सगल्यांक. तुका देव कृपा दिवं. ह्या मिसान वांटो घेवच्याक तुमकां माय मोगाचो येवकार दिता, कित्याक आयज आमचे मायेचे फेस्त आमी समरुमता. भाग्यवंत आंकवार मारयेचो निश्कलंक गर्भ संभोग. भयणीनो आनी भावनो, एक भुरगें जल्मलें म्हणटोच तें सारकें बरें आसता, पूण तें वाडटा वाडटा आमी जाणो कशे भाशेन ताचे मदें बरे वा वायट गूण आसतात. केन्नाय तें शिकोन आसतना म्हण तूं आमकां थोडो खटोक हें जाता आमकां, सारकें आसना. म्हणटा तें आपल्याच फाद्याचें हें जाल्लेलें आसा, तें जातलेंच. पूण सायबीण मांयक जेन्ना ती जल्माक आयली तेन्ना तें आपलेंपण पळय आसा तें तिचे मदें नासलेलें. ही कृपा तिका आदी फुडेंच मेळ्ळी. आनी कित्याक लागून? कित्याक जेजून आदी फुडेंच तिका हे कृपेन भरून पातकांतली निवारली. हो म्हण तूं डॉक्युमेंट पाप साहेबान पियोस 9 8 डिसेंबराचे 1854 ह्या वर्सा ताणें डिक्लेअर केलें आनी डिफायन केलें की सायबीण माय सारकी निश्कलंक तिका देवान हे भाशेन संवसारांत रचून हाडली, कित्याक ती देवाची माय जातली म्हणून. तो ती आमचे पासत मागता. कित्याक लागून? ती जेजूची माय जावन आसा आनी आमी जेजूचे सांदे बावतिजमा वरवीं जावन आसा. तो ती हे भाशेन आमची माय जावन आसा. तर आमी आयच्या दिसा कितें म्हणून देवा कडेन मागया? पयले स्वते देवाक आर्गां दिवया. ताणें हें सगळें घडोवन हाडलां म्हणून. ताणें आमकांय कृपेन भरलेलें आसा. बावतिजमा वरवीं आमकांय तेच भाशेन निश्कलंक केलेलें आसा, पूण आमी पोत्तून पातकान पडटा. तर आमी तर तें पातक केलें जाल्यार रोखडेंच आमच्यान देवा कडेन बोगसणें मागूंक जाता, एकामेका कडेन देवा सवे मागूंक जाता आनी देव आमकां बोगशिता. आमकां तरी एकामेकाक आनी आमकां पर्यंत बोगसूंक जायना, कित्याक तातूंतल्यान आपलेपण आमचें दिसून येता. ह्या वेळार हें सगळें आमचें आपलेपण आसा तितलेंय देवाच्या ताब्यांत करया हें मागणें म्हणून बरोबर. हांव पातकी सोरपुदेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उंचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध.
ह्या पासत बागेवन सुद्दां सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकल्यो बागोवन वा आशिर्वाद घेवया. सोर पोदेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. Amen. Kakut kor, somya kakut kor, kakut kor. Krista kakut kor, Krista kakut kor, kakut kor. Somya kakut kor, somya kakut kor, kakut kor. Page number A4, Moima Deva Kunsorgi, page number A4. Moima Deva Kunsorgi, Ani Shantita Chaisang Samsari. Sarvesvara Deva Sarvicharaya Sarvaveda Deva Deva Amituka Namaskar Kota Amituka Nivasta Sujato Vaibhava Vasa Amituka Vakanta Moima Deva Kusodi Ani Shantita Chaistan Samsari. Somya Jesu Krista Vacha Eklias Puta Somya Deva Deva Jeshelye Tu Samsara Che Pap Katai Amchi Kakut Kor Bapa Che Utsyak Moslai Che Magne Ai Kunge Moima Deva Kusoti Ani Shantita Chaisang Samsari Kovitatnya Sangati Deva Bapace Moime Jesu Krista Eklos tu povit Eklos tu ismo Eklos tu por mesmo Moima Deva Kusoti Ani Shantita Chaisang Samsari. मागुया सर्वेस्परा अर्चित देवा मनीस जावच्या तुझ्या पुताक फावो तसली आवय दिवचे खातीर त्याच पुताचे मरण आदी फुडेंच तुझ्या दोळ्या मुखार दवरून आंकवार मारेक तुवें गोर्म संभावांत निश्कलंक केली आनी तिका पवित्र आत्म्यान भरून तुझ्या दैवीक जिवितांत घेतली. ये तुझे अपूर्व रोचने खातीर संतोषाच्या उमाळ्यांनी आमी तुका वाखाणटाव आनी तुवें आमकां निर्मिलाय तें काम तुजे मोहिमेक फाव ते भाशेन आमी करच्याक आमकां आंकवार मारयेच्या विणवणेंत दिसान दीस अदीक निर्मळ पवित्र कर म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पवित्र पुताक जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. Amen. आतां आमी चित दिवन देवाचें उतर बरे भाशेन आयकुया. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप.
सर्वेस्परा देवान आदामाक उलो करून विचारलें, तूं खंय आसाय? ताणें जबाब दिलो, तुज्या पावलांचो आवाज हांवें पोरसांत आयकलो आनी हांव विंगडो आसा म्हूण भिवून लिपलो. देवान विचारलें, तूं विंगडो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगलें तर? हांवें आडबाळलोल्या रुखाचें फळ तुवें खेलें बी कितें? आदामान जबाब दिलो, तुवें म्हज्या सांगाताक बायल दिलोली, तिणें त्या रुखाचें फळ म्हाका दिलें आनी हांवें तें केलें. तेन्ना सर्वेस्परा देवान बायलेक विचारलें, तुवें कितें म्हूण केलें? बायलेन जबाब दिलो, सर्पान म्हाका ताळणी हाडली देखून हांवें तें केलें. तेन्ना सर्वेस्परा देवान सर्पाक म्हणलें, तुवें अशें केलां देखून सगल्या गोरवाशी जनावरां आनी रानवट जनावरां परस तुजेर व्हड शिराप पडूं. सगल्या तुज्या जिवितांत तुज्या पोटार तूं चलतलोय आनी धूल खातलोय. तुजे आनी बायले मोदें आनी तुजे सोंस्ती आनी तिचे सोंस्ती मोदें हांव दुस्मानकाय घालतलो. ती तुजें मस्तक माडयतली आनी तूं तिचे खुंटेक चापतलोय. आदामान आपले बायलेक जीव अशें नांव दवरलें, कित्याक ती सगल्या जिव्यांची आवय. देवाचें उतर हें. देवाचे बरोबकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. सर्वेस्पराक नवें गीत रोचून गायात. सगलीं म्हणुया, सर्वेस्पराक नवें गीत रोचून गायात. सर्वेस्पराक रोचून गाव, नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केलीं ओचोऱ्यां उजव्या हाताच्या बोळान आनी पवित्र बावळ्यान जैत व्हरून सोडवण दिली. आमचो जबाब, सर्वेस्पराक नवें गीत रोचून गायात. इस्रायलाचे कुळयेंताय आपलो थीर विस्वासी मोग मनान धरून सर्वेस्परान आपली सोडवण पुरगोटली. राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. आमचो जबाब, सर्वेस्पराक नवें गीत रोचून गायात. शेकान शेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खे पृथ्वे गणगणान सर्वेस्पराच्या मानाक कुशाल गितां घडून गाव, आनंदाचे उल्हास सोड. आमचो जबाब, सर्वेस्पराक नवें गीत रोचून गायात. बागिवोन पावलून एफेसकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, देवाक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वाखाणणी, कित्याक ताणें आमकां क्रिस्ता सोवे सोर्गीच्या सगल्या आत्मीक देण्यांनी भरल्यात. संवसार रोचचे आदी आपणा मुखार पवित्र, कोतावीण आनी मोगान भरलोली जावंक देवान आमकां क्रिस्ता सोवे विचून काडल्यात. जेजू क्रिस्ता उदेशी आमी आपली आपणायलोली भुरगीं जावची म्हूण ताणें आदी फुडें थारायलें. देवाचे कृपेची उदार येवजण ही, आपल्या मोगाच्या पुता सोवे आपणें आमकां बोलेपणान फावो केल्ले आपले कृपेची मोहिमा आमी वाखाणचे खातीर देवान अशें केलें. देव आपले खुशे पोरमणे सगळे थारायता आनी चलयता. तर ताणेंच ह्या आपल्या पूर निर्मणा पोरमणे आमकां जेजू सोवे आपली म्हूण विचून काडली. ताची मोहिमा
आमी वाकांचे खातीर क्रिस्त येवचे आदींच ताचेर भावार्थ ठेवतली पोरजा जावंक ताणें आमकां आदीं फुडें नेमली. देवाचें उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. नोमान मारये कुरपेन बोललोले, सर्वेस्पोर देव तुजे सोवे, सुदोव गे तूं ओस्त्र्या मोदे. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. सोव्या म्हयन्यांत नाझरेत नांवाच्या गालिल्यांतल्या शारांत देवान गाब्रिएल दुताक एके आंकवारी सोरींत धाडलो. दाविदाच्या घोराण्यांतल्या जुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लोगणाचें उतर जाल्लें. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें. आनी तिचेशी भितर वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान कुरपेन बोरलेले, सर्वेस्पोर तुजें सोवें आसा. ही ताचीं उतरां आयकून ती एकदम घाबरली आनी हें नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली. पूण दुतान तिका म्हणलें, भियो नाका मारये, देवा मुखार तुका खूब कुरपां मेळ्ळ्या. आयक, तूं गोरबेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेश्वराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापाय दाविदाचें सिंहासन सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घोराण्याचेर सासणाच्या सासणाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारयेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटच हें कशें घडटलें. आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची शक्ती तुजेर सावळी घालतली. ह्याच खातीर तुजे थावन जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय, तुजे सोयरे एलिझाबेथीन जाणटी पिरायेर एका पुताचो गर्म सांबाळला आनी वांसटी म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हणलें, ही आसां हांव सर्वेस्पराची चाकर, जावं म्हजें सोवें तुज्या उतरा पोरमोणें. आनी देवदूत तिचे सोरशिलो कडसरलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. वाकानी तुका क्रिस्ता. आमी पळयलां पयल्या वाचपान देवान कशे भाशेन आदावांक एवेक रोचली आनी तांकां त्या मोळ्यांत म्हणना हितून दवरली आनी ती म्हणना हितून बरे भाशेन जियेतालीं. तांकां एक हुकूम घाल्लो देवान, पूण होच हुकूम ताणें मोडलो. देंवचार आयलो आनी एवेक सांगलें,
तूं कित्याक म्हणून खायनाय तें देवान तुका सांगलां कित्याक जाणाय देव मातसो तूं ताचे सारकें जातलें म्हणून भियेता दिसता अशें कितें सांगलें अशें फसयली तिका फुसलायली आनी ती फसोवन त्या पातकान म्हण पडली. देवान सांगलेलें करिनाकाय तेंच तिणेन केलें म्हणटच ती कित्याक लागून हे भाशेन करूंक लागली कित्याक तिका देवा सारकी जावंक जाय आसलेली. आपूण आतां म्हजें जिवीत चलयतली म्हणटच कोणें चलोवंक जाय आमचें जिवीत आमी चलोवंक जाय पूण देवाक सहकार करून कित्याक देवाची येवजण आमचे पासत आसा ती आमी जाणो जावंक जाय आनी त्या प्रमाणे ताका आमी सहकार करूंक जाय. हें सगळें तुटलें आनी हाका आमी म्हणटा पातक. आतां एक पाटी पातक केलें की ना तें मागीर सोयर पडटा कित्याक लागून आमचें मन ते भाशेन आसा. आमी प्रोग्राम बरयता त्या प्रोग्रामा प्रमाणे आमचें सगळें चलता. आतां आमी पळयना ते खिवकुळे आसताले आदले तांकां कोड दिली की ना ते तेच भाशेन चलतात. हिंचे भाशेन हिंचोरी धरशात तर ते तेच भाशेन चलतात. तांकां आनी कितें करूंक जायना तेच भाशेन आतां थारायलेलें आसा ते भाशेन ते कोत्तेले. हे भाशेन आमी पातकाक लागून देवाचे येवजणे प्रमाणे स्वतंत्र ना तेच भाशेन करूंक लागता. पातकान पडोन तो पातकाचो मारूग आमी दवरता म्हणटच कितें जाता देव जो आमचे सगळें आसा ताचो मार्ग ताच्या मार्गान ताका सहकार करून आमच्यान चलोवंक जायना. हें सगळें विस्कट्टा म्हणटच पळयलें की ना पयले वाचपान कितें जालां पळय तें आमी सगळें हें वगडायलें पूण देवान आमकां सोडूंक ना. प्रोवेदेव देशी बाकीचें सगळ्यां केलें शेकी ताका अशें दिसलें की आतां आमचे वस्तूंक कितें जावचें ना म्हज्या पुताक हांवें धाडून कशे भाशेन आमी देवाची भुरगीं कशीं जिवंक जाय तें तो दाखयतलो. देवाचे येवजणे प्रमाणे तो जियेतलो आनी ताका लागून आमकां दुसऱ्या वाचपान सांगलां आमी पवित्र निश्कलंक पातका लागून आमकां कलंक येता आनी मोगान भरलेलीं आसतल्या. मोग आमकां सगळ्या जाणांक जाय पूण हो मोग कितें जाता हो आपलेपणाचो मोग जाता देवाचो मोग जायना. तेच भाशेन जशे भाशेन एवेन आपणाक जाय पळय तशें केलें तेंच म्हण हितून आमी आतां पर्यंत कोत्ता. मोगाक लागून पर्यंत आमचो मोग कितें जाता देवाचो मोग जायना. आमी जाण हिंच्या पावंड्यार आहा पळय तो सगळें ह्या संवसारान दाखयता पळय त्याच पावंड्याचें दाखयता पूण तातूंत खूब निराशेपण आसा आनी त्या निराशेपणांत आमी सगळीं जाणां जियेता. आतां ते भाशेन जिवना जावच्याक आमकां सगळ्या जाणांक देवान बावतिजमा वरवीं ही कृपा दिल्ली आसा. पवित्रपणान जिवंक म्हणजे देवाचें जिवीत आमचें सगळें आसा तें बाळगून धरूंक निश्कलंकपणी जिवंक आनी मोगान हें आतां सायबीण मायन आपल्या जिवितान दाखयल्लें आसा. कित्याक लागून ती कृपेन भरलेली पयले सुवातेर सावन पूण आमकां हेच भाशेन कृपा मेळिल्ली आसा बावतिजमा वरवीं. पूण तिणेन कसलो मनोभव धरलो एटिट्यूड हांव सर्वेस्पराची चाकोर जावं म्हजें सगळें तुज्या उतरा प्रमाणे. म्हणटच जेन्ना आमी मागण्यांत रावता तेन्ना आमी कितें करता देवा सरशी तो आमकां आपली येवजण कितें पळय ती तो सांगता. आतां आमी पळयात आमचें जेन्ना कॉन्वर्सेशन आसता आमी एकामेका बरोबर उलयता तेन्ना कोणाचें म्हणून आयकता आमी दुसऱ्यांचें आयकना. खूब पाटी आमी आमचेंच आयकता. आमी तांकां आमचे भाशेन समजोवन घेता ना हें सारकें न्हय ताका लागून आमी चुकता. आमी देवाक एकवटोन ती कितें म्हणटा तें तांचें समजोवंक जाय. जेन्ना आनी एक मुद्दो आसा आमचे मदें आमी तर जबाबदारी घेना आनी दुसऱ्यांक तुवें केलां ताणें केलां हांवें करूंक ना पूण कोणें केलां तें वर्शी हांवेंच केलां न्ही आपलेपणांत हांवें केलेलें आसा. पूण आतां आपलेपण आमी कित्याक पत्करिना हें हांवें केलां म्हणून कित्याक म्हणिना कित्याक हें
हो जावन आसा आपलेपणाचो परिणाम. हें जावन आसा पातक. दुसऱ्यांचेर घालता आमी, पूण हांव पवित्र म्हणटा, पूण हें पवित्रपण खरें न्हय. पवित्र आसलेलें जाल्यार आमी जेजू भाशेन आमच्या कर्तुबा पासून मोडटलें आसलें आनी दुसऱ्यांच्याय असलो मोग आमी दाखोवंक जाय. हो जावन आसा निश्कलंक मोग. तो मोग फकत देवान आमच्या पासत दिवंक जाता. देवान दिलोलो आसा तो आमच्यान अदीक आनी अदीक बाळगून दवरूंक जाता. ही कृपा आयज आमी सायबीण मांय कडेन मागया. आमी तिची भुरगीं, कित्याक जेजू आमचे सोबेन जियेता आनी आमी सगळीं जाणां बरोबर जेजूची कूड आसा आनी ती आमची मांय जावन आसा. हो गूट देवान आमचे पासत उगडापो केलेलो आसा आनी तिची कृपा, तिचे उद्देशी आमकां कृपा मेळटा. तर आमी सगळीं जाणां कशे भशेन हे कृपेन जिवंक जाय जियेतेल्या. तर हांवें तुमकां सदांच म्हणलां, जेजू कितें करतालो पळयात. तो रातचो सगळो वावर सोंपलो की ना एकसूरपणांत आपल्या बापायशी वेळ सादतालो. आख्खी रातभर आनी न्हिदतालो. सकाळीं उठून परतून वेळ बापाय बरोबर सादतालो. कित्याक लागून? ही देवाची येवजण कितें पळय ती ताका कळोवंकच्याक आनी देवाची येवजण पळोवन आपलें जिवीत सारच्याक. तो देवाचो पूत, पूण आपुणाचे वस्तुंगी तो करिना. सदांच बापाक जाय पळय तशें तो करता. ताच्यान लस्करां काडून सगळ्यांक मारूंक जायनासलेलें, सगळें परतून आमकां जाय पळय तशें करूंक जायनासलें, करूंक जाता आसलेलें. पूण ताणेन आमकां वाट दाखयिल्ली आसा. कसली वाट? खुरीस घेवन ताचे फाटल्यान आमी वचूंक जाय. हे भाशेन आमी पवित्रपण, निश्कळंकपण आनी मोग आमी एकामेकाक दाखोवंक शकता. आनी सगळ्यांक वच जाय, पूण आमचे वस्तुंगी तो मोग दाखोवंक जायना. तो सदांच 5 मिनट रातची, हांव तुमकां फकत 5 मिनट सांगता, न्हिदच्या आदीं 5 मिनट जेजूक एकवटोन आमी न्हिदोंक वचूंक जाय. उठ्ठना पयलीं 5 मिनट ताका एकवटोन उठूंक जाय. सोंपें मागणें. सुस्काराचेर आमी ताचे सवें बरोवन येता. सुस्कार भायर काडटना ताचें सवें आमचें सगळें दवरता. तो आमचें सवें बरोवन येता, आमी ताचें सवें सगळें बरोवन ताचेर दवरया. ताचें जिवीत आमचें सवें अदीक आनी अदीक वाडटलें. 5 मिनटांनी प्रॅक्टीस केली की ना, पयलें म्हूण सुरवातेक तितलें जावचें ना, पूण आमकां कृपा आसा. हे कृपेन आमी अदीक वाडटल्या. सायबीण मांय सारकी जावंक लागतल्या. ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकर, जावं म्हजे सवें तुज्या उतरां परमणें. तेच भाशेन ह्या मागण्यांतल्यान हो गूण आमचे सवें वाडटलो आनी आमी दीसभर मागीर शांतपणे दुसरीं कितें म्हणटात, कितें कोत्तात, आमी आबोलार जावचें ना, पूण तांचें जिवीत, तांची उतरां कोन्यो जेजू सवें दवरतल्या. तांचो परिणाम आमचेर कितें जाता तोय आमी जेजूचेर दवरतल्या. हे भाशेन आमी जबाबदारीचीं मनशां जातल्या आनी आमी खरेपणी देवाची भुरग्यांचें जिवीत जियेतल्या. सगळीं जाणां आमच्या हात अशें उंटयेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत जिवीत आमकां जेजूचें मेळटा. सुस्कार भितर घेतना आनी सुस्कार भायर सोडटना आमचें जिवीत ताणेन आमकां दिलेलें आसा तें ताचें सवें धरून आपलेपण जें आसा तितलें ताचेर दवरया आनी तातूंतली आमी स्वतंत्र जावया. कित्याक तो आमचे पासत मेलेलो आसा. हें सगळें आपलेपण काडून घेवंक, आमकां पवित्र करूंक, आमकां निश्कलंक करूंक आनी ताच्या मोगांत आमकां भरूंक. तर हे परी आमी जेजू सारकीं 5 मिनटांनी जावंक लागतल्या रातची. कित्याक लागून? हे भाशेन केलें की ना, हें थिंचरूच उरचें ना. आख्खी रातभर तें आमचें सगळें घडोवन येवंक लागतलें. 4, 5, 6, 7, 8 वरां न्हिदेन तो आमचें सवें ही घडणी घडून हाडटलो. आमी अदीक आनी अदीक पवित्र जातल्या, निश्कलंक जातल्या आनी ताच्या मोगान बरोवन उठ्ठल्या. उठली म्हणटच ताका परतून एकवटोन दीसभर मागीर सोंपेपणे आमचें जिवीत जेजू सारकें, जेजू बरोबर, जेजू उद्देशी आमी सादतल्या. ही कृपा आमकां सगल्यांक मेळिल्ली आसा, पूण ती कृपा आमी बाळगून दवरया सायबीण मांयन दवरले भाशेन. तर आतां आमी सगळीं उबी रावन आमचो बावार्थ उच्चारून
ह्या भावार्थान आमचें जिवीत खोलावया. उच्चारतना ही उतरां तांचेर आमी लक्ष धरून कितें अर्थ आमी म्हणया आनी हे परी एकामेकाक हांगसर आशिल्ल्यांक आनी ह्या संवसारांत आसा तितल्यांकूय आमी मदत करया. बरोबर म्हणया, सतमानतां देवाक, सोरपोदेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ सांबाळलो, आंकवार मारयेंतावन जल्मलो, पोंस पिलाता खाल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका खुर्सात जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोरपोदेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय थावन जिव्या आनी मेलेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सतमानतां पवित्र आत्म्यान, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें मोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. मारये भाशेन देवाचे कृपेची आमी भागीदारां. ह्या वेळार आमच्यो गरजो आमी बापायक उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडारां पासत मागुया. मारेचे पावलांनी देव कृपा आपल्या मुण्यारी जिवितांतल्यान पोरचेक लाभूंक देव कृपा तांकां मागुया. आमच्या सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्यां पासत मागुया. दर एक मनीस तेवो कसो वळखून घेवंक एक सारकेपणान सोमेस्ताचें बरेपणा पासत वावरूंक देव कृपा तांकां मागुया. आमच्या पिडेस्त भाव भयणां पासत मागुया. मारेचे विनवणेन सोरवाय पिडेंतांतली सुटका मेळूंक देव कृपा तांकां मागुया. मारेक मानून घेनात त्या आमच्या भाव भयणां पासत मागुया. मारेच्या जिविताचो पोरजोळ तांकां देवाच्या मोगा सोरशी ओडून हाडूंक देव कृपा तांकां मागुया. आमा सोमेस्तां पासत मागुया. आमच्या कुटुंबांत मायेची भोक्ती आमी करून तिचे कृपेच्या जिविताचो स्वाद आमच्या जिवितांत आमी घेवंक कृपा भरून जेजूचे गोवाय आमी जावंक देव कृपा आमकां मागुया. तुमची खाजगी मागणी आसा ती आतां देवा मुखार दवरुया. कृपेच्या दातारा आमच्या बापा, तुझ्या भुरग्यांच्या उल्याक कान दी. विस्वासान तुजे मुखार आमच्या काळजाचे आवडे दवरल्यात. तुजी खुशी आनी आमकां फावो जाल्यार ह्यो गरजो आमकां मेळोशे कोर म्हूण मागता. सोरपोदेदारा आनी काकलुत्सरा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रोमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतले पासत
तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोणवळायेन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा निरोंतरणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बोळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बऱ्याकपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. C6 बागेंतल्या फुलां मोदें, पेज 30, C6. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान मागणी आनी ही देणी देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या न्याके पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव. भोव पवित्र बापा, आंकवार मारयेच्या निश्कलंगोर बसून बापासोत तुका दिन वासून हें वाकणणेचें बलिदान आमी तुका समर्पिता. ताचे वरवीं सोर गुणांतली आनी दिसा दीस मेकळी जावन आमचें निर्मळ जिवीत तुका मानता तसलें वाकणणेचें बलिदान जावंक पावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपोदेदारा आनी शासनाच्या देवा, सोर्व कालयेन सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भोव भाग्योंत आंकवार मारयेक जेन्ना तिचे आवयन आपल्या कुसव्यांत सांबाळली तेन्ना मूळ पातकाच्या सोर्व खोतांतली तुवें तिका खेरीत मोगान निवारली आनी कुरपेचे बोरतेन पवित्र केली. सगळो अपराध आमचो काडून उडोवंक निर्मिल्लो निश्कळंक अपराधी मेंढरो तुजे खुशेन मनशा सोयमान जावचो आसलो खरो पूत आंकवार मारयेचो देखून तुज्या पुताक फावल तसली अपूर्व अजापान तुवें आवय रचली. अशेंच ती तुजी धूव जावंक पावली ओरोंब आनी खुणा पवित्र सभेची जेजूचे खोत मिरी नासलोले कुरपेवंत पोतणीची. तुज्या भुरग्यांच्या दोळ्या मुखार पवित्रतायेचो आसरो करून दवरची निश्कळंक आंकवारी परस उत्तम मूर्ती दुसरी कसलीच रचना तुवें येवजिल्ली कधीच भायर सरली ना तुज्या हातांतली. आनी तुजे पोजेक तुजें बरेपण आनी दया मागतली अदीक श्रेश्ठ शारोतीन मेळची ना दुसरी.
देखून तुज्या दुतां भोगतां सांगाती संतोशाच्या उमाळ्यांनी तुजी स्तुती आमी गायता. Sorgi tuka joy joy, sorgi tuka joy joy, joy esporace navi, yeta taka joy. Sorgi tuka joy joy, sorgi tuka joy joy. Bapa, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसुकवेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक करोराचें हें रगत, पातकांचें बोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. वाडताचो गूट पोरगोठुया. तुझ्या कुर्सावानी पुनर्जीवन पोनाफोरफी तुवे आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सर्वनारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरे आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो धर्मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें परजोळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती तिच्या पती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवले आनी त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदेदार बापा, सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. भयणीनो भावनो, आमी केन्नाच एकसुरी ना. केन्नाच जेजू आमचे बरोबर सदांच आसा आनी जेजू बरोबर सगळे आसा म्हणटच सगळे आमचे बरोबर आसा. पूण केन्नाच आमी एकसुरी ना. केन्ना एकसुरी जातले हांव आपलेपणान जियेता तेन्ना एकसुरी. आतां आमी कितल्या जाणांक हांगसर आजेर कोत्ता. आमची घरचीं आसात जाणें आमकां मागण्याची विनंती केल्ली आसा, जांचे पासत आमी मागता.
तांकां सगळ्यांक आमचे बरोबर हाजीर केलेलें आसा. तो तांकां सगळ्यांक आमच्या काळजांत धरून जेजूक एकवटोन ताच्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान आतां आमी बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशींच आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताणेंक पुडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्का आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोराकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी, पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक पळयलें आनी आतां आमकां हांगसर हाजीर आसलेल्यांक आनी घरा हाजीर आसलेल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावडाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जे तुजी शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जेजूच्या एकवटांत आतां आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाचे सुखा काडूं. आमेन. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. आनी म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटतां. तुजे सरशिलो कोडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. पेज 69 D40 सोर्गिउंडो जेजून दिलो. D40. दोळे धांपून जेजू आमचो देव, आमचो सोडवणदार आमच्या काळजांत आतां जियेता. हें केदें व्हडलें देणें.
आमी तो ताका पयलो वयलो स्थान दिना जाल्यार ताच्या आसण्याचो आमकां फायदो मेळचो ना. आमी आपलेपणांत रावन ताका पयलो वयलो जागो दिला म्हणटले पूण आमी तो जबाबदारी घेना जाल्यार आमी खोटेपणान जियेता. हें सगळें आमचें आदलें जिवीत आतांच्या आतांच आमी ताच्या ताब्यांत करुया आनी नवें जिवीत ताचें सवें पत्करुया. घे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें. तुवें तें म्हाका दिलां, तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणें ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. बापा, ओचोरया विस्मितांच्या घडणारा भाग्यवंत आंकवार मारयेन तुज्या भोव पवित्र पुताक आपल्या कुसव्यांत घेवचो आसलो देखून तुवें तिका मूळ पातकांच्या खोटांतली निवारली आनी तुज्या जिवान सुबापणी भरली. त्याच तुज्या पुताक ह्या संवसारांत आमी संस्कारांत घेता देखून ताचेच वरवीं आमकांय दिसान दीस अदीक निर्मळ आनी पवित्र कर आनी उतरां वडत्या जिविताचे बोरतेक आमकां पावय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. पयले स्वते सगळ्यांक परबीं ह्या फेस्ताची परबीं तुमकां. दुसरें म्हणजे मिसा हेच भाशेन 7 आनी 8 जातली. तुमच्यान त्या नंबराचेर 9075212942 ह्या नंबराचेर आमकां फोन करून तुमचें नांव बरोवंक जाता. नाजाल्यार तुमी आयले जाल्यार तुमकां आमी थंयसर घेतल्या पूण ना आसत जाल्यार तुमकां आमच्यान हितून माणसो घेवन दवरूंक जाता. आयतारा दीस सकाळचीच आमी 4 मिसां घेतल्या. 7, 8, 9, 15, 10, 10 मीस इंग्लीश भाशेन जातले. सांगेचे मीस म्हणून तो आमी एक घेता पूण ते आमी युट्यूबाचेर दाखयता. 7 आसता तें. घरा येयली म्हणटच थोड्या जाणांक तें इंग्लिशीन पळोवंक मेळटा. तर ते भशेन आयज आमी आमच्या फादर जॉनाचो बर्थडे सेलिब्रेट करता आनी तुमी हांगसर जे हाजीर आसात तुमचे थोड्या जाणांचो बर्थडे आसतलो. तुमचे पासत आमी मागलेले आसा आनी ह्या फुडें मागतले. आनी आतां आमी हो आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. तकली बागोवन हो आशिर्वाद घेवया. भाग्यवंत आंकवार मारयेचो पूत जावन देवाच्या पुतान मनशा कुळाची सोडवण केली तोच आमकां आपल्या देण्यांनी भरूं. आमेन. आंकवार मारये उदेशी जिविताच्या रोसणाराक तुमी घेतलो ती तुमकां सदां आपल्या गोपांत बाळगून दवरूं. आमेन. आज आंकवार मारयेच्या परबे दिसात तुमी संतोश भरीत आसात. पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमची काळजां बरो आनी आमचे आंकवार मारयेचे मोजोतीन सासणाच्या संतोशाक आमी सगळीं पावूं. आनी सोरपोतेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळी सदांच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुगेलोय आनी जीव झरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देणे खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेर कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा.
वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. T56 page 227 T56. तुझ्या गोपान माये आमकां वाटून दवर. तुझ्या गोपान माये आमकां वाटून दवर. भुरगीं दोनी जाणटी सगलो विस्वास